sou astro, tu smuci corte, tu smuso coro iść, tu smuso te, tu smuso astro. Tu smuci corte, tu smuso coro is, tu smuso de. सगळ्या कळसंता तुका आराधन करता, सगळ्या जिविता तुझे मुखावर सोता, सगळ्या काळसा तुझी सेवा करता, हांव तयार आसा आराधन करता. सगळ्या या काळसा मोकामोळ सोदता, म्हज्या जिविता सेवा हांव करता, म्हज्या सर्वस्वां हांव तयार आसा, हांव तयार आसा. जेसू हांव तयार आसा, जेसू हांव तयार आसा, जेसू हांव तयार आसा. Soröksön, tu smuso David voice, tu smuci sakın, tu smuso te, tu smuso soröksön. So David voice, tons so sakın, tons so de. आराधन करता सगळ्या या काळसान मोकामोळ सोदता म्हज्या जिवितां सेवा हांव करता म्हज्या सर्वस्वान हांव तयार आसा हांव तयार आसा जेसू हांव तयार आसा जेसू हांव तयार आसा जेसू हांव तयार आसा हांव तयार आसा हांव तयार आसा Praise the Lord. 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 मोगाळ भवन आणि बहिणीनो परत या सांजेच्या वेळा या सोमयाच्या हजरपणांत आमी आसाव सोमयान परत आमकां या सुवातेचेर लगभग एका वर्सा उपरांत म्हणल्या बरी सोमयान आमकां सांगत हाडला त्या सोमयाक आमी आराधन करया त्या सोमयाची स्तुती आमी गावया त्या सोमयाचो उपकार आमी आठोवया त्या सोमयाक आमी अर्घ दिवया आमचे संगत हातो आसा आमचे संगत हातो समकाता हरी एक घडी आमच्या बगलेक तो रावता येदो व्हरतो देव आमचो आमच्या बगलेक आसचो आमचे जिवीत सोलोन व्हरचो
फाटल्या सगळ्या हप्त्यांत ताणें आमकां राखलां, आमकां सांबाळना, आमची जतन घेतल्या. आमचो मोग भरपूर ताणें केला, आमकां बोक्सांनी ताणें दिला. येद्या व्हडल्या देवाक, ह्या येद्या व्हडत्या देवाक आमी आराधन करया, आमी स्तुती करया. ताचे बगार दुसरो देव आमकां ना मोगाळ भवन आनी भयणीनो. आजच एका लायक बाबाक हांव मेळिल्लो. ताचे लागीं उलयतना ताची व्याप्त जावन आसा वा वावर जावन आसा माड कातरचे, रूख कातरचे. येस खरेंच मात थोड्या दिसां पयलें एका माडाक सोडलो खंय, तो कातरूंक जाय आसलो आनी माडाक सोडून दोरी घालूंक म्हूण गेल्लो भाव. लगभग 70 फीट वयर पावला, माड बाग घालो आनी माड येवन दोऱ्यार बसलो, पडलो. एका लेकान उबो आसलो माड येवन पडलो खंय आनी ताच्या उपरांत तो थंय जावन सकयल पडलो. पूण ह्या बाबाक लगभग 65 फीट उबा रावता सकयल पडलो, पूण ताका कितेंच जावना. वैगिनीक इल्लोसो मार जालो मात्र. आनी वो आज म्हजे कडेन उलयतना म्हणालो, फादर ही पुरो खुना, हें पुरो घडटा आनी त्या मारीपात आमचो देव आसा, आमचो देव आमच्या बगलेक आसा, आमचो देव जिवो देव, आमचो देव बळवंत देव, आमचो देव आमचो रक्षक म्हणलें हें दाखोवच्याक हें पुरो घडटा फादर. आनी दुसऱ्यांक ह्या घडिता मारीपात एक खुना फादर, देव आसा, देव बळवंत देव, तो आमचो रक्षक म्हणालो. वय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, देव आसा. जावंक बरो मस्तू जावन विचारूंक बरो, देव खंय आसा, देव कोण, देव कित्याक. पूण आमी पातयेता, देव आसा, देव आमच्या बगलेक आसा, देव आमचें जिवीत चलोवन व्हरता. आनी त्या देखून आमचो देव तो वर्तो जावन आसा. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, निर्गमन पुस्तकांत आमच्या देवान आमकां स्पश्ट केलां, हांव एकलो मात्र देव, म्हजे बागार दुसरो देव ना. आनी त्या देखून मोगाळ भावा आनी भयणी, ह्या देवा मुखार आमी आसाव, ह्या सोमया मुखार आमी आसाव. आमचो बळवंत देव रक्षक आमचे मुखार आसा. ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत त्या सोमयाक आमी आराधन करया, त्या सोमयाची स्तुती आमी गावया, त्या सोमयाची महिमा आमी गावया. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आनी काल जाणतावन म्हणया, केदो व्हरतो देव आमचो, कितलो बळवंत देव आमचो देव व्हरतो, अद्भुतां आश्चर्यां आमचे दिसपट्या जिवीत करचो येदो व्हडलो देव आमच्या मुखार आसा. तर आमी सांगाता मेळून गावया, केदो व्हरतो देव आमचो, न्हय केवळ तोंडांत बगार काल जाणतावन भावार्थान पातयेनीन आमी गावया, सोमयाची स्तुती आमी करया. केदो व्हरतो देव आमचो, बळवंत रक्षक आमचे जिवीत चलोवन व्हरचो, आमच्या बगलेक आसो. ह्या देवा भायर दुसरो देव तुका आनी म्हाका ना मोगाच्या भावा आनी भयणी. येदो व्हरतो देव आमचो आमच्या बगलेक आसा. उभे राहून संतोष सोना में गायन करें 504. Quedo morto Deus amso, quedo morto Deus amso, quedo morto Deus amso, quedo morto Deus amso. सर्ग संसार वाकणटात, केदो व्हरतो देव आमचो. अनगोड बेनामान करतात, सर्ग संसार वाकणटात, केदो व्हरतो देव आमचो. What a mighty God we have, what a mighty God we have. I will sing and praise the Lord, I will sing the praise the Lord. What a mighty God we have. Kedo vorto Dev amso, kedo vorto Dev amso, kedo vorto Dev amso, kedo vorto Dev amso. एम्माउसाच्या वाटेर ते शिस समकताना तांच्या त्या कष्टांत दुखांत तांकां सांगात दिल्लो, तांच्या सांगाता समकाल्लो. उण्या भावार्थाच्यानो तुमचो भावार्थ कित्याक अस्कत आनी त्या मारी पातांचो भावार्थ घट केल्लो, थीर केल्लो. वत्तो देव आमच्या मुखार आसा, केदो व्हरतो देव आमचो, आमचो बळवंत देव हर एक घडी आमचो भावार्थ घट करता, थीर करता, आमच्या सांगाता
समकाता जसे एम्माऊसाच्या शिसा सांगता समकालो तसो सोमी आमच्याही सांगता मुझ्या आणि तुझ्या सांगता हरी एका घडीये प्रत्येक जण आमचो भावार्थ दंडलताना आमच्या बगलेक समकाता खेदवरतो देव आमचो बोलवंतो देव आमचो या देवाची स्तुती आम्ही करूया या देवाक आम्ही आराधन नामान आम्ही करूया What a mighty God we have. I will clap and sing praise the Lord. What a mighty God we have. 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 I will clap. I will clap and praise the Lord. I will clap and praise the Lord. What a mighty God we have. What a mighty God we have. What a mighty God we have. I will praise. I will praise the Lord. I will sing and praise the Lord. What a mighty God we have. मुघल पवन आणि बहिणीनो दर्यांत शिस पॉईंट करनासतना वादळ वारे वादळ उठले ते थंड केल्लो वस्तू आणि जेजू सांग म्हणटा भिये नाकात हांव सोतो भिये नाकात हांव सोतो आमच्या जिवितान वारे वादळ उरताना आमच्या बगलेक रावचो आमच्या सांगता समकोचो भिये नाकात हांव सोतो म्हणचो येदो व्हरतो देव आमचो इतलो बोलवतो देव आमचो आमच्या मुखार आसा आमच्या बगलेक आसा तर बेगित्याक बिरांत कित्याक येदो व्हरतो देव आमच्या बगलेक आमच्या सांगता असताना तर त्या देवाक आम्ही आराधन करूया त्या देवाची स्तुती आम्ही करूया त्या देवाक महिमा आम्ही Kedovorto Devamso Kedovorto Devamso Kedovorto Devamso Anmodve naman करतात सर्ग संसार वाकणतात केदवरतो देवांसो अनगोडवे नामान करतात सर्ग संसार वाकणतात केदवरतो देवांसो केदवरतो देवांसो केदवरतो देवांसो केदवरतो देवांसो सो त्या देवांना मान करूया त्या देवांना मान करूया त्या देवाक अर्घां दिवया स्तुती करूया त्या देवाची स्तुती करूया केदो व्हरतो देव आमचो केदो व्हरतो देव आमचो केदो व्हरतो देव आमचो. Praise the Lord. 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 एक घडीभर आम्ही बसया आमचे दोन्ही दोळे आम्ही दांपया आमचे दोन्ही दोळे हात दोळे दांपोवन आमचे दोन्ही हात आमच्या हृदयाचेर आम्ही दवरया कितें व्हरतें भाग आमचे मोगाळ भावां आनी भयणी येद्या व्हरता बळवंत देवा मुखार येवचें येद्या व्हरता बळवंत देवा मुखार बसचें येद्या व्हरता बळवंत देवा संगी वो थोडो वेळ आमी करचोचें हें ताणेंच दिल्लें आमकां भाग ताचेंच आजारपण ताणें आमकां दिल्लें एक घडी भर आमकांत ताच्या पांयां तळ आमी समर्पण करया आमकां मात्र न्ही ह्या आराधनांत भागीदार जावच्या जावं बरो डिवायन वडी टीव्ही मुखान जावं बरो यूट्यूब मुखांत भागीदार जावच्या हर एका भाव भयणी आमची आनी तांची कुटुंबां गांवांत आसल्या त्या भावंडांक त्या सोसोमयाच्या पांयां तळा एक घडी भर आमी समर्पण करया बेबिरांत आमकां नाका आमचो देव बळवंत देव आमचो देव आमच्या सांगाता आसा बेबिरांत आमकां नाका खावजेनी आमकां नाका आमच्या सांगाता तो समकाता आमचो भावार्थ थीर करता घट करता आमच्या सांगाता आसा ते देखून एक घडी भर आमकां आमी समर्पण करया आज ह्या आराधनान भागीदार जाताना कितें आमी घेवन आयल्या जावं आमचो सूख संतोश आनी ताचे सांगता आमच्या जिवितांत आसचे कश्ट बेजाराय दूख समस्या जबाबदारी आनी कितें सगळें घेवन आयल्या तें सगळें ताच्या पांयां तळ आमी समर्पण करया तो आसा ताच्या पांयां तळ आमी समर्पण करया आनी ह्या आराधना वेळार विशेश तरान आमी मागया
देवाचे उतार आमी नियाळ करतना आमी मागया देवाच्या उतरां मारी पाती ती सकत आमकां वालता बरेंपण मेळटा तेगून एक घडी मौन बसून आमकां त्या सुमयाच्या पांयां तळ आमी समर्पण करया. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. मोगाल भवन आनी भयणीनो प्राजीत काळार आमी आसा. जेजूच्या कश्टा मोन्ना जिवनपणाचो वो पास्कांचो मिस्तेर आमी नियाळ करता. प्रत्येक जावन येई आमच्या जिविताचें कोडू गडीत वा कोडू संगत म्हूण येत आमच्या जिवितांत कश्ट दूख बेजाराय मोर्न आनी जिवनपण पास्कांचो गोटू सोमयाचो आमच्या जिवितांत आसा. आमच्या जिवितांत स्विकार करूंक आसा. आमच्या जिवितांत आमी जिवंक आसा. थोडे दिसा आदीं एक भाऊ सडन म्हणल्या बरी अस्वस्थ जालो पिडेन पडलो आनी ह्या भावान म्हणली ती उतरां म्हाका कित्याक अशें जालें म्हाका कित्याक अशें घडलें. आमच्या जिवितांत कश्टा वयर कश्ट समस्या वयर समस्या दुखा वयर दुख उब जाताना आमी विचारचें सवाल हे म्हाका कित्याक हे आमकां कित्याक हे आमच्या कुटुंबाक कित्याक. मोगाल भवन आनी भयणीनो ह्या जेजूचेर आमी नदर घालतना ताच्या कश्टांचो तो पाशांव आमी नियाळ करतना आमकां मेळची एक जबाब कश्ट मनशा जिविताचो एक वांटो म्हूण येत. आमच्या जिविताचो अनुभव आमकां सांगता की भक्तीपणान चलतना सतानितीन जिणी सारतना उपादेश आमी पाळतना मागणें रजार हरी एक दीस आमी करतना थोड्यांक कश्ट सुकल्ले ना. अशें सगळें घडता आसतना तांणी प्रत्येक जावन विचारचें अशें कित्याक म्हाका हांवें केल्लें मागणें हें सगळें व्यर्थ न्ही हें कित्याक म्हाका अशें. मोगाल भवन आनी भयणीनो ह्या कश्टांचो मिस्तेर आमी नियाळ करतना हेब्रेवांक बरयलें पत्र आज आमकां सांगता की जांचो सर्वेस बरो मोग करता तांकां तो शिक्षा लायता. जाका आपलो पूत म्हूण लेखता ताका तो नीट वाटेक हाडटा. कश्ट तुमच्या शिक्षणाचो वांटो देवसो तुमकां आपल्या भुरग्यां बरी लेखता. सोबीत उतरां मोगाचें न्हू. जांचो सर्वेस बरो मोग करता तांकां तो शिक्षा लायता. जाका आपलो पूत म्हूण लेखता ताका तो नीट वाटेक हाडटा. कश्ट तुमच्या शिक्षणाचो वांटो देवसो तुमकां आपल्या भुरग्यां बरी लेखता. मोगाल भवन आनी भयणीनो कश्टांत आमी उपेता. ह्या कश्टां वयर आमी जिखता आनी जैत आमी जोडटा. पूण हे सगळें कश्ट आमच्या जिवितांत उदेताना आमचें फोकस आमची दिश्ट ह्या सुमयाचेर आसूंक जाय. ह्या सुमयाचेर आमी पातयेल्यार आमच्या जिवितांत आमकां उणें पडना. तेन्ना तूं जुआंव सवांचेर अध्याय 15 वाक्य 5 म्हणटा मुझे विने तुमी कांयच करूंक शकनात. मुझे विने तुमी कांयच करूंक शकनात. आनी लुका सवांचेर अध्याय 1 वाक्य 20 आनी 6 हांव मुरयेक इज बियाडिल्लें गडीत आमी नियाळ करतना निमाणें म्हणली ती उतरां आमकां थंय आयकूंक मेळची. देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना. देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना. हर एक संगती जिवितांत साध्य म्हज्या देवाक ताचेर पातयेतना ताचो आदन समकताना हर एकाक अर्थ आसा. हर एकाक आमकां हर एका मिस्तेराक जबाब मेळटा. ज्यो प्रवादीन म्हणली ती उतरां अध्याय 2 वाक्य 10 आमी देवा कडचें दूख स्विकार कर सुख आमी देवा कडचें सुख स्विकार करता तर दूख स्विकार करूंक नजो कित्याक. आमी देवा कडचें सुख स्विकार करता तर दूख स्विकार करूंक नजो कित्याक. आनी तातूंत जेजून आमकां हर एक लागी म्हणलां माथेवाच्या वांजेल्यान येया म्हज्या सशी तुमी कश्टांतल्यानो आनी वासन वयतल्यानो हांव तुमकां विशेव दितां. हांव तुमकां विशेव दितां. तातूंत मोगाल भवन आनी भयणीनो आमच्या हर एका सवालाक जबाब आसा ह्या सुमयांत.
आमच्या जिविताच्या हर एका कोडू मिस्तेराक जबाब आसा. सोमया थंय आमी केवल ताका पळोवंक जाय, ताच्या सरसरी येवंक जाय आनी ताच्या सांगाता आमी सोमकोंक जाय. कित्याक सोमी म्हणटा म्हजे विणे तुमी कांयच करूंक शकनात. हर एका संगतीत हांव आमी भायर येजय जाल्यार आमची दिश्ट आमची नदर ह्या सोमयाचेर आसूंक जाय आनी थवळ मात्र आमकां हर एकाक जबाब मेळटा, हर एका मिस्तेर आमकां समजता आनी आमच्या जिवितांत तें स्विकार करूंक सली जाता. तर मोगाचे न्हू एक घडीभर आमी दोळे धांपया. आमचे दोनी हात आमचे मुखार आमी उदारे दवरया. आमचो सोमी आमच्या मुखार आसा. ताच्या जिविताची कोडू काल्स ताणें पियेला आनी तेंच सवाल ताणें विचारलें, हांव पियोंक घेवची वेची काल्स तुमी पियोंक शकतात गे. आज हेंच सवाल म्हाका आनी तुका आमकां हर एकल्याक मोगाच्या भावा आनी भयणी, हांवें पियेल्ली काल्स तुमी पियोंक शकतात गे. म्हणजे जेजून ताचे जिवितांत ही कोडू काल्स तो पियेला, हर एक ताणें स्विकार केला, जय तेवण जाला. जर तर आमी ही कोडू काल्स पियेता जाल्यार, आमच्या जिवितांत स्विकार करता जाल्यार आमी जय तेवण जातले. आमचो बरवसो आमची पातेनी सोमी आमच्या मुखार आसा. तोच ताचे बगार आमकां कितेंच ना, ताचे बगार आमकां कितेंच ना. ते देखून एक घडीभर परत आमकां त्या सोमयाच्या पांय तळा समर्पण करया. प्रत्येक जावन आमच्या दिसपट्या जिवितांत आमी आशेनातलें, आमी चिंतनातलें करता आसतना त्या कुर्साक वेंग मारूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागया. आमच्या जिविताची कोडू काल्स कितें आसा तर सोमयाच्या पांय तळा आमी समर्पण करया. त्या सोमया कडेन आमी मागया. सोमी आमच्या सांगात आसा, आमच्या सांगात समकता. जावंक बरो आमची विविध ओजी आसात, जबाबदारी आसूंक बरो. थोडे फावटी आमकां पिडा शिडा आनी कितें समस्या ओजे जायतें आसूंक बरो, आमी कश्टांक जावंक बरो. पूण आमची दिश्ट सोमयाचेर, ताचेर आमी पातयेवया. सगळें बोळ सकत ताची जावन वालता मोगाच्या भावा आनी भयणी. ते देखून आमी एक घडीभर आमकां ताच्या पांय तळा प्रत्येक जावन आमचे कश्ट, आमचे कुरीस ताच्या पांय तळा आमी समर्पण करया. ताची कृपा, ताची सकत आमी मागया. तो आसा आमची ओजी हाळू जातात, आमचे कुरीस हाळू जातात. ताचो पाटलाव करूंक, ताची खुशी करूंक सलीस जाता. ताची कृपा एक घडीभर आमी मागया. तर आमच्या जिविताची कोडू काल्स आमी पियेतना, आमचे कुरीस गांव समकतना सोमी आमच्या बगलेक आसा. तर त्या सोमयाचेर आमी पातयेवया. सोमीची कृपा आमकां वालता म्हणल्यार त्या बरवशान, त्या बगनांनी भरलेलें हें गीत आमी नियाळ करून सांगत आमी गावया. जिणेंत हांव कश्टातना सोमयाचो उगडास काडटा, कश्ट ताचे हांव नियाळता, ताळो ताचो आयकता. Pan 5 Nis 19. Cieniętał kstatana Somia sobudas karta कष्टाचे हावनी याळता ताळू तासो आयकता चिनेताव कष्टातना सोमयाचो उडास काडता कष्टाचे हावनी याळता ताळू तासो आयकता कष्टांतल्यान येया वसंते म्हाका दिया दितलो विशे तुमकां मोगाच्या गोपान म्हज्या
दिल्यानो येया वसंते म्हाका तिया दितलो विशेव तुमकां मोगाच्या गोपांच्या चिनी ही नियाळतना दोळ्यांनी भरता दुखां सुमयाका उलो मारता ताच्या उतरां कांदिता हांवच तो बरो गवळी हांवच तो बरो गवळी शिळया खातीर जीव दिवचो पाटलाव मोसो तूं करशी सर्गी बंदरा पावतलो हांवच तो बरो गवळी शिळया खातीर जीव दिवचो पाटलाव मोसो तूं करशी सर्गी मंद्रा पावतलो सर्गी मंद्रा पावतलो Praise the Lord. 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 मोगान भवन आनी बहिणीनो आमच्या दिसपत्या जिविताच्या पैनाक सोमयान आमकां दिल्लें कान ताचें उतार जावन आसा तें धैर्य दिता तें बळ दिता तें सकत दिता तर आतां इंस सोमयान आमकां धैर्य दिवची दिल्लें तें उतार देवाचें तें उतार आतां आमी नियाळ करूंक वेता देवाचें उतार आमी स्विकार करूंक वेता देवाचें उतार आमचे घन घेवंक येता आनी ह्या देवाच्या उतरां मारिपा तें बळ आमी जोडूंक वेता तर आतां आमकांच आमी एक घडीभर आमी तयारी करया देवाचें उतार स्विकार करूंक देवाचें उतार नियाळ करूंक आमकां कुरपेन बरमून त्या सोमया कडेन आमी मागया प्रत्येक जावन हें देवाचें उतार आज आमकां वाचून ह्या देवाचें उतार नियाळ करूंक उमो करच्या आमच्या बाबा MP नोरणा खातीर विशेश तरान ह्या घडी आमी मागया सोमयान ताका अभिशेक करच्या खातीर ताच्या कुरपेन भरच्या खातीर देवाचें उतार आनी तो संदेश ताचे मारिफात आमकां प्राप्त जावचे खातीर तर आमी सगळां उबे रावया देवाचें उतार घेवंक आमकांच आमी तयारी करया आमची काल जमाना सोमया ते आमी उबारुया ನಿಮ್ಮ ವರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ವರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ಲೋಕದ ಶಕ್ತಿಯ ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಆತ್ಮನ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಪ್ರಿಯ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಹಿಡಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ मते वर्मणे जिजू क्रिस्तची शुभवार्ता 27ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 45ನೇ वाक्यतावनो 54ನೇ वाक्य दोन परांतावनो 3 वरां पर्यान सगळ्या गांवार काळोख पडलो चड उणें 3 वरां जाताना जेजून व्हडल्या थाळ्यान म्हळें एली एली लामा सबक्तनी म्हणजे म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय
हे आयकून लागसर आसले थोडे तो एलियाक उलो करता म्हणाले. तक्षण तांचे मदल्या एकल्यान धांवून वचून एक दर्याळ मेळान शिरक्यान बुडयलें आनी एका बोडयेक शिरकावन जेजून तांतलें साकी सारकें ताच्या वोंटांक धरलें. पूण हेर थोडे म्हणटाले, रावा, एलिया ताका बाचाव करूंक येता जाल्यार पळया. जेजून परत्यान व्हडल्या ताळान बोब मारली आनी प्राण सोडलो. ताणें प्राण सोडतच देवाळाचो पडदो वयर तावन सकला पर्यंत पिंजून 2 फळे जाले. भुंय कंपली, खडपां फुटलीं आनी मेल्ल्यांचे फोंड उक्ते जाले आनी विशय घेवन आशिल्ले साबार भक्त जिवन जाले. आनी जेजूचें जिवनपण जाल्या उपरांत ते फोंडांतले भायर आयले आनी पवित्र शहरांत येवन साबार जाणांक दिश्टीक पडले. शतापती आनी ताचे सांगाता जेजूक पारव करनाशिल्ले जण भुंयकांप आनी घडचें तें सगळें पळोवन भोवसड भियेले. नीज जावन देवाचो पूत हो म्हणाले ते. देवाचें उतार हें. आमी हर एकली खुरीस एकानी एका रितीर आमी वापरता. जावंक पुरो थोडी चेन घालतना, जावंक पुरो ती भांगाराची या सिल्वर घालता आसतना थंयसर एक कुरीस आसा. या आमच्या खोंताक कुरीस आसा. वा आमी खंयसर गेल्यारय आमकां खुर्साची एक निशाणी लाभता. ह्या केदाळे आमी आनंद बाप्पा काडटानय आमकां एक खुर्साच्या रुपार हांवान तो काण आसा. तर आयच्या दिसा ह्या करिस्माच्या काळार खुर्साची निशाणी कितें म्हणल्या विशयंत एक मोठो नियाळ आमी करन आसा. आयच्या दिसा लगभग एक 10 निशाणी कितें आमकां सांगून आसात. ह्या खुर्साचो महत्व कितें पळयल्लें कुडलें म्हाका तुका कितें बोगा जाय. हर एका दिसा आमी मुस्तुमुटीन कुरीस पळयता, ह्या खुर्साचे चिन्ह आमी काडटा आनी कितें पुरो आमी करता. तरी पूण हो कुरीस पळयता आसतना म्हाका आनी तुका बोगता गी असो महत्व कितें म्हणलें बोगता गे म्हणलें चिंताप. आयच्या वचपांत आमी पळयलें जाल्यार खुर्सार जेजू मरतस थंयसर देवाळाचो पडदो वयर तावन सकला पर्यंत पिंजून 2 फळे जाता मात्र न्ही, मेल्ल्यांचे फोंड उक्ते जातात. आनीक थंयसर पळयत पुस्तक सांगता साबार जाण जिवन जालें आनी फोंडांतले भायर आयले. शहरांत मुस्त जाणांक पळोवंक मेळ्ळें आनी जेजू येवन तो जाणा जेजू जिवन जालो. मात्र न्ही, साबार भक्त जिवन जाल्ल्या विशयंत पळयत पुस्तक उल्लेख करता. त्या देखून पयले सुवातेर खुरीस जावन आसा गुर्तू ह्या निशाणी पुनर्जिवनपणाचो. हांव आनी तूं आज म्हाका तुका भोगूंक पुरो. आमी मुस्तू कश्ट जाता ओ जिवंत नाका म्हणलें म्हाका तुका भोगूंक पुरो म्हळ्यार विविध गणिता वरवीं. पूण उडास तोरय केदाळा ओ खुर्साचे बरी रूपणें म्हजे मुखार आनी तुजे मुखार दिसून येता. उडास दवरया आमकां एक परत अवकाश आसा उंचल्या पावंड्याक पावच्या खातीर. जर तर आमी पळयलें जाल्यार सांजुवां प्रमाणे सुवार्ता पळयत आसतना जेजूक कित्या खातीर खुर्साचें मरण दिवंक पळयतात. सांजुवांच्या सुवार्ते प्रमाणे 11व्या अध्यायान आमी पळयलें जाल्यार जेजू लाजराक जिवंत करचें घटना आमी पळयता. 32 वाक्यता न्हू जेजू लाजराक जिवंत करचें घटना आमी पळयता आनी तें घटना आमी हर एकली जाणाव. आनी 53 वाक्य म्हणटा तें घटना जाल्या उपरांत त्या दिसा तावन जुदेव जेजूक जिवेशी मारूंक सदनार आसले. केदाळा तावन केदाळा लाजराक जिवंत केलें त्या घडये तावन जुदेव जेजूक जिवेशी मारूंक सदनार आसले. देखून जेजू जुदेवा मध्ये बहिरंग भोंवचे सोडून अरण्याच्या गडीर असलेल्या प्रांताक भायर सरून गेलो. थंय आपल्या सिसा संगाता मेळोवन एफ्राईम नांवाच्या शहरांत पावलो. पळया हे दाळा एक जिवंतपणाचें घडीत घडता
सगळी दोळे सगळ्यांचे वड जातात, सगळ्यांचे वड जातात. मुझ्या आणि तुझ्या जिवितांत कष्टांच्या सुरीमाळे म्हणटा हांव. एका वरणी एक कश्ट, एका वरणी एक कश्ट, एका वरणी एक कश्ट. आनी आमकां बघता मेल्ल्या पर्यंत बघता. पूण स्वामीन जेसू म्हणटा हांव जावन आसा जिवंतपण. तुज्या जिवितांत आयल्या हर एका कश्टांत हांव भायर घालची निशाणी जावन आसा म्हजो कुरीस. जशें हांव पुनर्जीवन जालो त्याच प्रमाणे म्हज्या पुता म्हज्या धुवे तुज्या सर्व कश्टांत हांव तूं भायर येतलोय. म्हज्या ह्या कुर्साक पळय आनी पुनर्जीवन जाल्ल्या ताचे जावचे एक म्हळ्यार उंचल्या पावंडाक पावोवच्या विशयांत चिंता तूं चिंत. पळयत पुस्तकांत 6 लोकांच्या 6व्या अध्यायान 22वें वाक्यातावन 23वें वाक्य म्हणटा मनशा पुताचे सीस जाल्ले पासत मनीस तुमकां द्वेशिता जाल्यार तुमचेर बहिष्कार घालन वा तुमकां खिंडून तुमचें नांव सुख खोटें म्हूण तुमकां तिरस्कार करते जाल्यार तुमी कितले भागी. त्या वेळार तुमी संतोश पावा वय उल्हासान उडी मारा कित्याक सरकारासान यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा. तांच्या पुर्वजांनी प्रवाद्यांक इससे पर्यंत चलयलें. उडास दवरया प्रस्तुत आमची परिस्थिती कशी आसा. मुस्तुमुटी आमकां बघता हांव आनी तूं क्रिस्तांव म्हणल्या खातीर म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत ही गणितां जावन आसात गे म्हणलें आमकां बघता. आनी पळयत पुस्तक म्हणटा तुज्या जिवितांत तूं एक क्रिस्तांव म्हणल्या खातीर मनीस तुका द्वेशिता जाल्यार तुवें वर्तो संतोश पावोवंक जाय. कित्याक सर्वेस्पराच्या रासांत तुका यथेश्ट प्रतिफळ आसा. म्हणजे सर्वेस्पराच्या त्या दृश्टे मुखार सर्गींचे आशिर्वाद तुजेर आनी तुज्या कुटुंबाचेर दराळ मापान ते वळटा न्ही. मेल्या उपरांत मात्र ह्या संवसारांत ताचे रास आमी केदाळे मागता. आमच्या बाबा म्हणटा आसतना आमी सांगता सर्वेस्परा तुजी खुशी कशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आनी ती ताचे रासांत म्हाका आनी तुका 100% बरो प्रतिफळ दिता म्हणलें पयली निशाणी हांवें तुवें चिंतूंक जाय ह्या कुर्सा मारिफात. दुसरें कुर्साचें कुरीस आमी पळयत पुस्तका प्रकार दृश्य काडलें जाल्यार आनी एक सत म्हज्या आनी तुज्या मुखार निशाणी आसा. तें जावन आसा कश्ट येतना आमचे सांगाता कोणीय ना. कश्ट येतना मुझे सांगाता आनी तुजे सांगाता कोणी ना. जेजूक हजारांनी लाखांनी म्हणल्यार बरें लोक हारी हारीन ताच्या फाटलाव करनासले. ताजेच म्हणलें ताजे एक सीस आशिल्ले. सीस ताजे सांगातात 12 जाणी गोवन आशिल्ले. ताका जय जय म्हणूंक जाय तितले आशिल्ले. ताजे सांगाता बरेपण जोडूंक जाय तितले आशिल्ले. पूण कुर्साचें मरण पावता आसतना पळयत पुस्तक म्हणटा कोणी ताजे सांगाता नातिल्ले. आनीक सांज हो म्हणटा आपल्या 19वें अध्यायांत 25-27 वाक्य म्हणटा येणें जेजूची आवय ताच्या आवयची भयण क्लेओफासाचे पतीन मोरी आनी मागदलेची मोरी ताच्या कुर्सा बगलेन उबी आशिल्ली. आपल्या आवयक आनी तिच्या बगलेन आशिल्ल्या मोगाच्या सिसाक पळोवन जेजून आपल्या आवय लागीं म्हळें श्रीये पळय ओ तुजो पूत. उपरांत सिसाक तो म्हणालो ही तुजी आवय. ते गडयेत हांव त्या सिसान ताका आपणा चिकन घेतली. इतलो लोक आसलो जाल्यार जेजू कुर्सार मारतना कोण आसली? 4 जाणां मात्र. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत म्हाका आनी तुका भोगूंक पुरो मोगाचें न्हू. मस्त जाणांनी आमचे तावन प्रयोजन जोडलां. आमचे तावन जाय तितलें प्रयोजन जोडलां. पूण म्हाका आनी तुका कश्ट येता आसतना जो कोणें आमचे कडेन प्रयोजन जोडलां ते कोणी आमचे सांगाता नात. कोणी आमचे सांगाता नात. जेजू कडेन पेद्रो म्हणालो त्या निमाण्या जेवणा वेळार कोण सणून गेल्यार हांव तुका सणसो ना. हांव तुजे सांगाता आसा. पेद्रोन घट्ट सांगलें हांव तुजे सांगाता खंडीत आसा म्हणून. पूण पेद्रोय थंयसर नातल्लो. जेजूक
ताजें ते एक ल्हानशी टीम म्हूण आसलें 12 जण. हे 12 जाणांत पळयत पुस्तकांत वाचच्या प्रमाणे जुवांव एक सोडल्यार उरले कोणी नातले. हें घडीत हांवें तुवें चिंतूंक जाय मोगाचें न्हू. कित्याक म्हळ्यार मस्तुपटी हांव तूं निराश जाता. इतलें हांवें ह्या लोकां खातीर करना अशेंय जालें न्ही गे म्हाका म्हणून. पूण खुर्साक पळयत आसतना म्हाका आनी तुका बोगा जाय की कश्ट येत आसतना आमचे संगी कोणी आसना तरी सर्वेस्परो देव मुजे सांगाता आनी तुजे सांगाता सदांच आसा. ताजी कृपा आसा. कोणी मुजे सांगाता ना म्हणल्या खातीर कश्टाच्या वेळार मुजे सांगाता ना देखून हांवें संवसाराचो तिरस्कार करचो न्ही. स्वामी जेजू क्रिस्त ताच्या कुर्साच्या मरणा वेळार कोणी नातिल्लें पूण त्या देखून जेजून सांगो ना तुमी कोणी नातिल्ल्यात आतां कित्याक म्हज्या येता जिवन जाल्या उपरांत वसा तुमी पयर म्हणून ना. तांकां सगळ्यांक बरें केलें. बरें करीत स्वामी जेजू गेलो. म्हाका तुका ही कुर्साची निशाणी सांगता. जिवितांत कश्ट येत आसतना कोणी नातल्यारी उपरांत आमी द्वेश दवरचो न्ही. बगार कितलें बरें करूंक जाता तितलें म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत बरें करया. ह्या कारिस्माच्या काळार आमकां अन्याय अनीत केल्ल्या बसत प्रत्येक तरान मागया मोगाचें न्हू. तांचे बसत मागया. तांचें मन परिवर्तन जावच्या बसत ताणें बऱ्या वाटे घेवच्या बसत आनी स्वाम्यान जेजूक स्विकार करच्या बसत म्हजें आनी तुजें थंयसर मागणें आसूं दी. तिसरी निशाणी जावन आसा विधेयपण. स्वाम्या जेजूक पळयत आसतना म्हाका त्या कुर्सार तुका बोगा जाय की स्वामी जेजू विधेय जालो. कित्या खातीर विधेय जाता? बापाची खुशी करच्या बसत. तो म्हणटा म्हजे वयली काल्स बापा तुजी खुशी वयतर निवार म्हणटा. तरी पूण म्हजी खुशी न्ही बगार तुजी खुशी. आज म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत कश्ट येत आसतना म्हाका आनी तुका भोगूंक जाय. सर्वेस्परा तुका विधेय जाता. जर तर म्हज्या जिवितांत हें घटनावळ जायचेच तर जावं दी सोमिया. हांव ह्या कश्टाक तयार आसा म्हणलें उतार म्हजे तावन आनी तुजे तावन येवंक साध्य गे. हांवें तुवें सदां वचून सगळ्यांनी मागचें ह्या कश्टांतून कशें भायर धांवचें म्हणलें मात्र जाय सोम्या. हे कश्ट जर तर तुजे खुशी वयतर हांव ह्या जिवितांत कश्ट भोगतां. वडलो पाद्र्यापान आराधना वेळार सांगलें हेब्रावाकारांचें पत्र उल्लेखन सांगलें जो कोण असो सर्वेस्पर मोग करता तांकां कश्ट आसतलेच. कसो एकलो बापूय आपल्या भुरग्यांचो मोग करता त्याच प्रमाणे तो मोग करता आनी तांकां कश्ट येतात. तर म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत मोगाचें न्हू. कश्ट येत आसतना म्हाका आनी तुका भोगता गे ना आमी कितें जाल्यारय तोंदरे ना. आमी सर्वेस्पराची खुशी करतले म्हणलें चिंताप आमकां भोगता गे. असलें चिंताप आमकां भोगना जाल्यार आयच्या दिसा थावन म्हणे खुर्साक पळयत आसतना आमकां भोगून दी. हांवें सर्वेस्पराक विधेय जावंक तयार आसा. कित्याक म्हणण्याच्या 3 अध्यायान 12 वाक्य म्हणटा जशें बापूय आपल्या पुताक मोग करतलो बापूय आपल्या पुताक शिक्षा लावन म्हणे सोमा करता त्याच प्रमाणे सर्वेस्पर देव आपल्या भुरग्यांक सारक्या वाटेर हाडच्या खातीर शिक्षा लायता. तर उडास दवरया. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत कितेंय घटनावळ जाता आसतना हांवें तुवें कांगाल जायनासतना देवातावन पयस वचनासतना त्याच कुर्साक पळोवन हर एक दीस आमी पळोवच्या त्या कुर्साक पळोवन ताजो गुर्तुशो आमी शिकया आनी थंय जावन आसा विधेयपण मोगाचें न्हू. फिलीप घरांक बरयल्ल्या 2 अध्यायान 8वें वाक्य म्हणटा मनशा रुपान तो दिश्टी पडलो आनी आपणाक घालतो करून मरणा पर्यंत कुर्साच्या मरणा पर्यंत तो विधेय जालो. जर स्वामी जेजू देवाचो पूत जावन जाल्यार इतलो अधिकार आसून जाल्यार तो विधेय जालो तर हांवें आनी तुवें कितल्या मोडा मट्टान विधेय जावंक जाय. 4थी निशाणी जावन आसा स्वाम्या जेजून म्हजो आनी तुजो मोग केलो. सर्वेस्परा बापान म्हज्या आनी तुज्या मोगाचो संकेत जावन आसा तो एक कुरीस. कित्याक हांवें तुवें जायतलीं पातकां केलीं तरी हांवें तुवें कश्ट आसलें तरी आमच्या पातकां जावन सुटका दिवच्या खातीर स्वामी जेजू ते मरण पावता.
आम्ही जाणाव कोरिंदकारां बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत 21 वाक्य म्हणटा पातकाचें खत नातल्याक देवान आमच्या बसत पातकाचें बलिदान केलो अशें आमकां ताचे उद्देशी देवाचे निती ओणपण जोडल्ली पर्जा जायशी केली आमकां आमी सकाळीं जाणाव सांजोवचो 3रो अध्याय 16 वाक्य म्हणटा देवान संवसारचो असोय मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ताणें ओपोवन दिलो भुंयमोगाचें न्हू मोगाचो संकेत जावन तो कुरीस मकान तुका हर एक दीस दृश्टेक पडटा त्या सर्वेस्पराचो विशिश्ट मोग आमच्या पातकां खातीर आमकां शिक्षा दिनासतना तोच कुर्सार मरता आनी तो शिक्षा तो स्विकार करता पळयत पुस्तकांत पातकां खातीर सोमियान जिजून आमचे कश्ट वयल्या विशयंत साबार उल्लेख हांव हातूंत जाणाव मोगाचें न्हू 5वें जावन आसा अनेक गुर्त जावन आसा क्रिस्ताच्या बलिदाना मुखांतर मकान तुका पातकां जावन सुटका दिता मात्र न्ही आनी एक संकेत तो म्हज्या मुखार आनी तुज्या मुखार दवरता आमी सांगलें सर्वेस्परान आमचो मोग केलो म्हणून म्हजो आनी देवाचो संबंद कशें म्हणल्या विशयेन आनीक आमी पळयता थंयसर गुर्त एक व्हडलें खुर्साचो भाग आसा आनी एक आड भाग आसा आमी जाणाव जाल्यार व्हडलो भाग कितें सांगता म्हजो आनी देवाचो निटायेचो संबंद तो उल्लेख करता आनी आड कितें आसा म्हजो आनी पेल्या मदलो मोगा विशयेंत थंयसर उल्लेख करता स्वामी जेजू 2 उपादेश उल्लेख करता सगळे उपादेश 2 संगतींनी आटापून आसा म्हणून पयलो सांगता सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या मनान सगळ्या तुज्या शक्तीन सर्वेस्परा देवाचो मोग कर म्हळ्यार व्हडलें भीम व्हडलो त्या रुखाचो व्हडलो कुडको हांगा तावन सर्वेस्परा देवाक मोग आनी एक दुसरो उपादेश म्हणटा तूं जो केल्ल्या बरी पेल्याचो मोग कर आड तुजे सांगात आसच्या बरी सगळे मनशां तुमी आसात एकामेकाचो मोग करा हे मोगाचो गुर्त जावन सर्वेस्पराचो मोगाचो गुर्त जावन मोग निटायेचो म्हळ्यार बापातय जेजो त्याने पळयतपणे देवातय संबंद दवरचो मोगाचो हांवें मोग दिवंक जाय दुसरो मनशा संबंदी हांवें तांचे सांगाता रावोंक जाय एमोसाच्या वाटेचें वडलो पाद्रापाना सांगता आसतना थंयसर उल्लेख केलें आराधन जाता आसतना एमोसाच्या वाटेर येता आसतना थंयसर कितें घडलें थंयसर ते म्हणाले जेजू तांचे सांगाता सोलो नासलो उंडो मरता आसतना ताजे वळख धरली पूण ताजे उपरांत कितें जाल्लें म्हणलें गरजेचें ताजे उपरांत तें वाक्य 32 वाक्य म्हणटा लोकांचे 24 अध्याय 32 वाक्य म्हणटा थळ ते एकामेकाक म्हणा लागले वाटेर तो आमचे लागीं उलोवन आसतना आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ सांगतना आमचें काळीस आमचे भितर पेटतालें न्ही आमचें काळीस आमचे भितर पेटतालें न्ही म्हळ्यार खेदाळा आव्हान तूं ते एकामेकाक उलयत आसतना थंयसर सर्वेस्पराच्या त्या कुर्साच्या मरणाचो ताजो अनुभव ते जोडतात कुर्सायले म्हणून ते बियन जेरुसलेम फाटी सर वेतात पूण जेजू तांकां दिश्टी पडटा आसतना कितें घडटा एकामेकाक ते उलयत आसतना सांगातपणान ते आसता आसतना ते म्हणटात आमी एकामेकाक उलयत आसतना आमचें काळीज आमचे भितर पेटतालें न्ही गी मागीर मुंद वरसून सांगतात तेच घडये उठोवन ते जेरुसलेमा फाटीं गेले ते 11 जाण तांचे सवे हेरा सांगता जमो जाले तांकां मेळ्ळे आनी ते म्हणटाले सोमी खरोच जिवान जाला सिमोंक तो दिश्टी पडला थवळ वाटेर आपणाक घडलेल्या संगते विशयेन आनी उंडो मोडटना आपणे तांची वळख कशी धरली ह्या विशयेन तांणी तांकां सांगूंक सुरू केलें आमकां अनुभव जालो आनी एकल्याक अनुभव दिलो मनशांनी एकामेका उलयत आसतना सर्वेस्पराचो अनुभव जाता आसतना तो जावन आसा खरो कुर्साचो अर्थ मोगाचो जेजूचो मोग जेजूक अनुभव जालो तांकां अनुभव जालो एकामेका उलयत आसतना हेरांक ताणें दिलो अनुभव आनी थंयसर आसलो तो मोग एकामेका वांटून घेतलो तो मोग जावन आसा ताजो कुर्साचो तो संकेत खरो अर्थान थंयसर संकेत जाता सोवें जावन आसा देव आमचे जरशीन आयिल्ल्याचो एक उल्लेख उरल्या पुरा धर्मांनी
देवाक सोदून मनीस वेता, देवाक सोदून मनीस वेता. पूण आमच्या भावार्थांत देवूच आमकां सोदून येता. आनी थंयसर आसा कुर्सार उमकाळसो जेजो पळयत आसतना म्हाका तुका बघायचं जाय की म्हजो देव म्हाका सोदून आयिल्लो न्ही, हांव सोदून येचें बगार म्हजो देव म्हाका सोदून आयिल्लो. मुस्तुबुटी म्हाका ह्या विशयान आनी तुका ह्या विशयान बघाना. हाका 2 दृश्टांतां वांजेलाची हांव दितां. बेसैदाच्या थळ्या कडेन केल्लें आसरे हांव तूं जाणाव. थंयसर 38 वर्सां जावन पिडेस्त आसलो म्हणटा. ताजेले वचून जेजू सांगता, थंयसर विचारता, जेजून ताका पळयलो आनी थंय जायतो काळ आसले खातीर आसलो म्हणून जाणा जावन ताका म्हणालो, तुका बरो जावं खुशी आसा, तुका बरो जावं खुशी आसा. पिडेस्त कितें म्हणटा, पिडेस्तान ताका जाप दिली, सायबा उदक आलेल्या वेळार म्हाका थळ्यान देंवयतलो म्हजो म्हणलो कोणीय ना. हांव देंवोंक वेताना अनेक लोक म्हजेके पयलो देंवता. जेजून ताका म्हळें, उठ घे तुज्या अंतोळांनी चल. तक्षणच तो मनीस बरो जालो आनी आपलें अंतोळ घेवन चलताच रावलो. हांगासर पळया, त्या मनशाक आपणाकच सोदून देव आयला म्हण ताका गुत्तू ना. आनी तो कितें म्हणटा, ताजें सन्निवेश तो विवारून सांगता, अळे अशें जाता, अशें जाता, अशें जाता, अशें जाता. हांव आनी तूं तशें तर करनासा. आमी हर एकली म्हज्या जिवनांत असले सन्निवेश आसा, फॅक्ट असले विशय हांव तूं चिंतून आसा. देवच म्हाका सोदून आयला म्हणलें बघप म्हाका तुका ना. आनी त्या देखून देवान जेजून ताचे विचारल्या वेळार तुका गूण जावं खुशी आसा गे म्हणटा आसतना ताका गुत्तू ना देव ताका सोदून आयला म्हणून. ते थळ्यांत तो ताका गुत्त आसा, थळ्यांत पडल्यार थंयसर गूण जाता म्हणून. त्या थळ्यांत असलें उदकच थंयसर अशी सकतच ताजे मुखार येवन रावल्या म्हणून ताका गुत्तू ना. थंयसर थळ्यांत कोण गूण करता, देव गूण करता न्ही ते थळ्यान गूण करचें. पूण थळ्यांची थंयसर असली दैवीक सकतच ताचे मुखार येवन रावल्या म्हणलें ताका गुत्तू ना. आनी त्या देखून तो कितें म्हणटा, तो विशय विवरसून सांगता, अशें आसा, तशें आसा, तशें आसा म्हणून. आजा मेरेन तुवें तशें तर करनासा. जिवितांत जायत्यो संगती सांगून आसा, अशें जालां, तशें जालां, देखून जालां, देवा म्हजे विशय आसा, तशी आसा, अशी आसा, हांव तूं सांगून आसा. पूण हांव तूं नेणाव की म्हजो आनी तुजो देव म्हज्या खातीर आनी तुजे खातीर सोदून म्हाका आनी तुका आयला. ही संगत कळीत नातल्या वरवीं हांव आनी तूं ती बोगानातल्या वरवीं, कळीत आसा पूण बोगानातल्या वरवीं हांव आनी तूं अजून त्या फॅक्ट्स फायंडिंगा विशयीच अशें आसा तशें आसा म्हूण सांगून आसा. समार्याकडे स्त्रिये कडेन जेजू गेल्ल्या वेळार जेजू सांगता म्हाका उदक दी. ती म्हणटा, आमी थंयसर जेजू कडेन ती उल्लेख करता आसतना ती विशेश सांगताले, तुमी पुरा जेरुजलेमांत आराधन करतात, आमी हांगा दोंगरार आराधन करता. ती नेणा आसली कोणाक आराधन करी जाय तो व्यक्तीच तो देवच म्हजे मुखार आसा म्हणून त्या स्त्रियेक कळोवन येतलें. तिच्या मुखारच आसलें तिका कळोवन येतलें. त्या देखून ती म्हणटा, तुमी थंयसर जेरुजलेमांत करतात, आमी हांगासर दोंगरार करता आराधन. तें पुरा सांगून आसा. ताजे मुखार ताका ती उदक असो व्यक्ती कडेन जाय तितलें उदक आसा, दैवीक उदक आसा म्हणलें ती जाणा नेणा आसली. आस ह्या कुर्साक पळयत आसतना म्हाका तुका बोगाना मोगाचें न्हू. सर्वेस्पर देवस म्हाका तुका सोदून म्हजे मुखार आनी तुजे मुखार रावल्लो म्हणलें भोगप म्हाका तुका ना जाल्ल्यान त्या कुरीस हांव तूं घालता, हांव तूं पळयता, तरी पूण आमकां तें भोगप ना देखून आजुनी हांव तूं त्या जेजू आमच्या सांगात आसचो अनुभव हांव तूं भोगूंक शकना मोगाचें न्हू. त्या देखून उडास दवरया, आमी तो अनुभव भोगूंक हांव तूं प्रयत्न करया. 7वें तिरस्काराचो गुर्तू. कुरीस जावन आसा तिरस्काराचो गुर्तू. लोकाच्या 9व्या अध्यायान 22 वाक्यान आमी पळयता, स्वामी जेजू म्हणटा, मनशा पुतान जायतें सोसूंक जाय, मतबऱ्यांनी, प्रभात याजकांनी, प्रधान याजकांनी आनी शास्त्र्यांनी ताका इन्कार करूंक जाय, ताका मारूंक जाय आनी ताणें 3ऱ्या दिसा जिवांक जावंक जाय. अशें ते लोकाच्या 17 आनी 25 वाक्यान पळयता. सबार कडेन उल्लेख आसात. म्हजें आनी तुजें जिवन तिरस्कार सबार पोटी म्हाका आनी तुका जिवितांत मस्त लोक तिरस्कार करता. कित्याक हांव आनी तूं बऱ्या वाटेन समकोवंक प्रयत्न करता आसतना ह्या संवसारांत काळोखान जिवचो व्यक्ती म्हाका आनी तुका उजवाडांत जिवच्या व्यक्तीक मुस्तुपणे तिरस्कार करता, फटकेरो आरोप घालता, अन्याय अनीत करता. तिरस्काराची एक वस्तू म्हणल्यार बरी म्हाका आनी तुका करनासात. पूण हांवें तुवें उडास दवरूंक जाय, हांवें तुवें पातयेवसो, हांवें तुवें पळोवसो, तो कुरीस म्हाका आनी तुका एक उत्तेजन दिवंक सागोंक जाय. जर तर सोम्यान जेजू क्रिस्तान तितलो तिरस्कार सोंसलो जाल्यार हांव खंयचे लॅक. म्हजो सोमी
खंडी जावन म्हाका सोडून घालचो ना कित्याक तिरस्कारान हांव जियेल्या रे जावंक पुरो ती मदर तेरेसा कितले तिरस्कार तिणें भोगलें आसा तिणें हेल्प सरतना तिच्या हाताचेर शिंपी उडयल्ली आसा तिरस्कार कोणें भोगना सगळे संतांनी भोगल्या हर एकल्यानी तिरस्कार भोगला तर मोगाच्यान उडास दवरया म्हज्यान तुज्या जिवितांत तिरस्कार भोगता आसतना ह्या कुर्साच्या त्या बळान त्या कुर्साक पळोवन हांवान तो सकत भोगया आनी म्हणया तिरस्कार जर तर जेजू क्रिस्तान भोगला जाल्यार म्हज्यानय तुज्या जिवितांत तो तिरस्कार आमकां सोडून घालचो ना 8वें जावन आसा कुरिस आखेरणी कुर्सात हांव प्रारंभ जालें सगळ्यांनी सुदैवानी आनी सगळे लोकांनी कितें चिंतलें कुरीस मेल्ल्या कडले जेजो कुर्सायल्ल्या कडले थंयसर आखेर जालें संपतलें म्हूण चिंतलें पूण थंयसर तावन सुवार्ता प्रारंभ जाली जेजून जिवंत आसतना परगट केल्ल्याची की 6 वर्त्या म्हत्वान 6 वर्त्या बळान जेजू कुर्सार मेल्या उपरांत पवित्र पुस्तकाच्या सक्तेन ताचे सीस आख्ख्या संवसारार सुवार्ता परगट करूंक लागले कुरीस आखेर न्ही कुरीस प्रारंभ मुझ्यान तुझ्या जिवितांत कष्टावेर कष्ट येतात ते मुझ्यान तुझ्या आखेर न्ही मुझ्यान तुझ्या जिविताचे प्रारंभ थंय जावन दिवंक शकता आनी आमी उंचल्या बोंडा पळोवंक शकता मोगाचें न्हू कुरीस उडास हाडूंक जाय प्रावाद जारी काडटात प्रावाद कित्याक जारी काडटात पवित्र पुस्तकांनी पळयलें जाल्यार जेजू कुर्साक मरोंक आसा म्हणून जायते प्रवाद करून सांगलें आजुनी हांव सांगता पवित्र पुस्तकांत जायते प्रवाद आसात ते पुरा झार एक आसात म्हणलें उडास हांवें तुवें दवरूंक जाय जावंक पुरो उगडापण पुस्तकान जावंक पुरो विविध ग्रंथांनी कितें आसात ते प्रवाद आसात आजुनी सर्वेस्पर देव प्रवादा मुखांतर म्हज्या लागीं तुजे लागीं उलोवन आसा पवित्रत्वान बरयल्ले व्यक्ती आजुनी प्रवाद करनासात जे कितें प्रवाद करतात तें झार एक येता म्हणलें हें कोरीस पळयत आसता म्हाका आनी तुका भोगोंक जाय जेजो बळवंत आसलो सत्यवंत आसलो तरी पूण प्रवाद झार एक येवंक आसलें त्या देखून तो कुर्सार मरण पावलो तेच प्रमाणे कुरीस जावन आसा जैताचो संकेत आनी म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत जर तर हांवें तुवें कश्टावेर कश्ट भोगलां जाल्यार उडास दवरया मुखले दीस मुखार तुका आशिर्वादाचे आसतले त्या देखून निराशी जावचें नाका बगार आमी आशिर्वादाचे व्यक्ती जाता म्हणलें चिंता दवरया 11सो विचार ह्या विचारान हांवें ह्या आयच्या दिसा नियाळ करता आसतना 11सो विचार मंडन करता आनी तें जावन आसा जेजूक शिस्ताणें विस्त आसतना ताका गुत्त आशिल्लें ताका कुर्साचें मरण मरोंक आशिल्लें म्हूण तरी पूण तो पेद्रोकी विंचता जुदासाकी विंचता जुआंवकी विंचता उरल्यांकी विंचता जुदास गरज पडलो कित्याक ताणें 11चें कितें तें कुर्साचें मरण मरोंक आशिल्लें त्या जुदासा मुखांतर तें जारी जावंक आशिल्लें त्या खातीर ताकाय तो जिवनांत ताच्या तो विंचता पेद्रोक विंचलें तो ताच्या मुखांतर तो खडप आनी ताच्या मुखांतर सगळ्या संवसारार सुवार्ता परगट जावंक आसली आनी त्या देखून त्या पेद्रोक विंचलें तो सांगता नातलो जावंक पुरो कुर्सार मरता आसतना ताका नाइनकार म्हूण करून दावलो जावंक पुरो तरी पूण तो ताका जाय आसलो कित्याक ताच्या मुखांतर सुवार्ता परगट आसली जुआंवकी विंचलें कित्याक जुआंवचो मोगासो तो 11 वरेक कुर्सा म्हणसर तो रावल्लो व्यक्ती जावन आसा आज मोगाचें न्हू जाय तितले लोक म्हजे सांगात आनी तुजे सांगात ना जावंक पुरो पूण हांवें तुवें कितें करियेत 11च्या पर्यंत सतानिती खातीर जेजू सांगात ह्या मनशा सांगात रावयेत मोरी माय आशिल्ली जेजू आशिल्लो ताणें कांय घडलें करूंक ना पूण ते जेजू सांगाता 11 पर्यंत रावले दे स्टूड नियर द क्रॉस हांवें तुवें सतानिती खातीर रावोंक आसा मोरयेन जेजूक वयलें पोटांत मागीर जेजू त्या सगळ्या मनशा कुळान मोरी येता सगळ्यांचो कुर्साक वयत आसतना मोरयेचें कितें जावंक आशिल्लें थंय सगळ्यांचो कुरीस तो वयत आसतना मोरी थंयसर उबी रावली हांवें सांगलें सगळे व्यक्ती जाय जुआंव मोगासोसीस जावन तो ताका जाय आसलो कित्याक 11 वरेक जेजू सांगाता तो रावलो म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत
मुस्त जाण आमकां विकृत करचे मुज्यान तुज्या बोवारी आसात. पूण आमी खंयचे म्हणसर वाट पळोवंक आसा ती वाट पळोवची जाल्यार मुज्यान तुजे खंय आमी दुस्मान म्हणटा पळय, कितें ते व्यक्ती आसात पळय आमचे सांगातात आमकां मारून खुर्सार मारतात म्हणटात पळय, ते व्यक्ती जायचे. पेद्रो बरें जेजूचे स्वार्थ मंदरसून वचूंक आमचें कितें आमी आसा आमी सुरू करता तें मुंदरसून वचूंक तसले व्यक्ती आमच्या जिवितांत जायचे. जुवांव बरें अकरेक वरेक आमच्या सांगाता रावतले व्यक्ती जायचे. त्या देखून म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत मोगाचें न्हू. थोडे थोडे व्यक्ती आमच्या बोवारी आसता आसतना निराशा जायनाकात, केदींच निराशा जायनाकात. हर एक व्यक्ती सर्वेस्पराच्या कुशे प्रमाणे तो म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत आसा म्हणलें सत हांवें तुवें वळखून घेवंक जाय. ते आसले वरवीं मात्र म्हज्या जिविताक तुज्या जिविताक एक अर्थ येता आनी त्या शेवट पर्यंत पळोवंक म्हाका आनी तुका करपा लाभता. तर आयच्या दिसा हे उतार आमी नियाळटा आसतना ह्या कुर्साचे निशाणे विशयान सिंबल ऑफ क्रॉस हांव तूं नियाळटा आसतना उडास दवरया मोगाचें न्हू. स्वामी जेजू देवाचो पूत जालो रे ताणें ते कुर्साचें मरण पावोवंकूच आसलें आनी जारेक येवंक आसलें प्रवाद आनी ताजे उपरांत सगळ्या संवसारार बरी सुवार्ता परगट जावंक आसली. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत उडास दवरया. ह्या सगळे 10 निशाणी हांवें तुवें नियाळ केलो. हे 10 निशाणी केदाळे आमच्या मोतीन जर आयलें जाल्यार म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत कश्ट येता आसतना हांव तूं कंगाल जावचें ना. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत कितेंय गडितां घडटा आसतना हांव तूं धांवन वयचें ना. बगार त्याच सोम्या जेजू क्रिस्ता बरें हांव तूं कश्ट सोंसूंक आमकां धैर्य मेळटलें. सर्वेस्पराच्या कुमकेन हांव तूं जैत्य वन जातलें. हांव म्हजें आनी तुजें जिवीत ह्या संवसारार आशिर्वादी जातलें मात्र न्हय, मुखलें म्हजें आनी तुजें जिवीत सर्गींच्या रासाक वचोंक आमी आशिर्वादी जातले. हांव तर आमी एक घडीभर दोळे धांपून सर्वेस्परा लागीं मागया. सर्वेस्परा ह्या तुज्या पुताची आनी धुवेची हर एकल्यांची तूं काकूळट कर सुमया. आमच्या जिवितांत प्रस्तुत परिस्थितींत विविध तरांचे कश्ट विविध तरांचे कुरीस आमच्या जिवितांत आमी वोवून आसा सुमया. सोमयान जेजू ह्या कुर्साचो महत्व आमकां तूं कळीत कर सुमया. जशें कुर्साचें मरणा उपरांत निजायकी वर्तें घडितां घडलीं आनी जायतलें बरेंपण जालें त्याच प्रमाणे सुमया आमच्या जिवितांत येदोळ वरेक आमकां आयिल्ल्या कश्टा मुखांतर आमचें मुखलें जिवीत हजारो वंट्यांनी आशिर्वादी जावन दी सुमया. तुजे सांगातार रावोन तुज्या सक्तेन बरोवन ह्या करेस्माच्या काळार आनीकी चड तुजे विशीं नियाळ करन चड आनी चड बळादीक जावंक आमकां तूं कृपा दी सुमया. आमचे कुटुंबां आशिर्वादी जावन दी सुमया. आमकां हर एकल्यांक तूं विविध रितीन आशिर्वादांनी आनी बेसावांनी बर म्हणून खालतेपणी मागता सुमया. Amen. Let us fix our gaze unto the Lord. Let us surrender before the Lord everything that we have in our mind, every issue that we are facing today. Let us be thankful unto God for all the good things that He has done unto us. Let us surrender to God and pray that the Lord blesses us. Lord, we surrender all our diseases unto you. We surrender all our ailments and all our physical incapacities unto you. Jesus, through your precious blood, heal us, cleanse us, and wash us. We surrender every kind of disease, incurable and curable disease unto you. Each and every person who is in the hospital unto you. Jesus, through your mighty hand, cleanse and wash each individual, heal and restore their health. We pray for the doctors, mightily give them the wisdom to prescribe the right medicine. Lord Jesus, we pray that let them get the grace of God to treat their patients well and the wisdom so that they may give the right medicine and the right treatment. We pray for every individual who is suffering today. Let them have a healing of the mind, healing of the heart from all inner wounds and wicked thoughts, healing of the soul from all the obstacles which is taking away them away from the Savior.
Let them have the healing of the body today from all the diseases of this world. Lord Jesus, we surrender unto you. Mightily bless, heal, and restore each and every individual. Wash us with your divine presence. Jesus, we surrender unto you. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Jesus. Hallelujah, 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 ನಾನಿನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ, ನಾನಿನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದ ದೇವ, ನಾನಿನ್ನ ಹಾದಿಯಲಿ ಕರವಿಡಿದು ನಡೆಸುವ, ಎಂದೆಂದು ಜೀವಿಸುವ ದೇವ. Jesus, we surrender our relationship with our neighbor. You have said, love thy neighbor. We surrender every kind of family issues, every kind of marriage issues, divorces, hatred among the family. Lord, heal our heart from all the wickedness of this world. Help us to love our neighbor truly. Jesus, through your blood, cleanses, and as you promised, give us a new heart. Help us to love our neighbor. Where there is hate, help us to bring love. Jesus, through the love which you grant us, help us to overcome the hate in this world. Jesus, as you had stated and promised unto us, help us to be the light of the world. Wherever there is misery, grant us the grace to bring happiness and joy. Wherever there is pain, Jesus, let there be joy today. Jesus, we surrender all our professions, our offices, and our businesses unto you. Jesus, supernaturally bless and restore every business. Jesus, we pray right now that you grant the wisdom to each and every individual to run their business mightily through your hand as you guided and protected each one of us today. Lord Jesus, we even pray for every individual today who is feeling alone, who is feeling not acknowledged today. Jesus, through your mighty hand, help them to experience the love. Let them be able to feel that they are the light of the world. Lord Jesus, through your mighty hand, we pray that you grant us the supernatural gifts and the fruits of the Holy Spirit. Cleanse us from all unrighteousness. Lord, we surrender and pray unto you. Heal us from all the diseases which are incurable. Father, we pray specially for those diseases which are incurable, hereditary diseases, cancer, AIDS, arthritis, and all kinds of diseases. Through your supernatural blood, cleanse and heal. Jesus, you have said, whoever believes in your name and prays in faith in your name to the Father, that you will grant everything. We pray that you heal each individual, restore each individual's business, grant love in the family, bless each person with the peace of mind and the happiness that is required. Grant grace to each individual to be in debt free and to provide for their family. Grant each individual to maintain a relationship with you. Jesus, we surrender all the intentions which have been asked to be prayed over. We surrender them unto your cross through the grace and the blood which is flowing from your cross. Mightily, we ask that you purify and touch these individuals and these intentions through your blood. Let it cleanse everything which is there, which is a blockage for your miracle, and bless each and every individual. In the name of Jesus, in the name of Jesus,
We have the victory. Hallelujah. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Demons will have to flee. And with the name of Jesus, tell me who can stand before us. In the name of Jesus, 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 we have the victory. I see the Lord showing that somebody who is suffering and is in the hospital, the Lord is going to grant healing. I see that the Lord is showing that somebody who does not have the peace of mind from many days, the Lord is granting them the peace of mind. The Lord is also removing all the obstacles for good sleep. I see few number of people are not able to have good sleep at night, and the Lord is granting the grace to have a good sleep. I see an individual who is praying to have a good relationship with the Lord and wants to go deeper in the presence of the Lord. The Lord Jesus is granting the grace to enter into His holy presence and move deeper in the Spirit of God. I see also an individual who is praying for their family member and is feeling left out. The Lord is telling, I love you, and the Lord is granting them healing of their body. I also see an individual who is disturbed. The Lord is granting them peace. I see a parent praying for their child who is not obedient. The Lord is showing grace upon the family, and that the child will listen to their parent. I also see a person who is praying for a property dispute. The Lord is telling, my hand is upon you. I see that the Lord is going to bless the person and grant the relief. The Lord is also showing an individual who is praying in the church, and the Lord is setting that person free from the intention, and the Lord is going to grant that person remedy. I see few miracles are taking place with respect to health, and the Lord is moving. I see an individual who is praying for debt to be cancelled, and the Lord is telling, I will remove your debt and restore you and also give you an income flow in your life. जिसुये मुझा कष्टा जिसुये मुझा दुखा जिसुये मुझे पीड़े शीड़े जिसुये मुझा संकष्टा जिसुये मुझा कष्टा जिसुये मुझा दुखा जिसुये मुझे पीड़े शीड़े जिसुये मुझा संकष्टा कळजादारुगडून सोम्यारा कोणासा तुका स्वीकार करून तुझे थंयची येता कळजादारुगडून सोम्यारा कोणासा तुका स्वीकार करून तुझे थंयची येता. Praise the Lord. 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 मोगाल भावन आनी बहिणीनो, या भोव पवित्र साक्रामेंतांतल्या जेजू तावन कुरपावल तेत आसा. सबारांक तो आपडता, सबारांक ताणें आपडलें, तो गूण करता, बरेपण ताचें तावन वालता. 12 वर्सां तावन त्या रक्तस्रावांत कोश्टून आसली ती स्त्री सोमियाक लागीं सरता आनी म्हणटा, फकत ताचें आंग वस्तूर आपडीन जाल्यार हांव बरी जातलें. फकत ताचें आंग वस्तूर आपडीन जाल्यार हांव बरी जातलें. आनी त्या पतेनीन भावार्थान तिणें आपडलें
आनी ती गूण करची जर तिच्या कुडींत वाडली आनी बरेंपण तिका मेळ्ळें. मोगाल भावन आनी भयणीनो, आज हांव आनी तूं आमी हर एकली भावार्थान त्या जेजूक आपडटाना ती जेजूची गूण करची सकत, जेजूची ती कुरपेची सकत म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत, म्हज्या आनी तुज्या कुडींत वालता. मोगाच्या भावा आनी भयणी, आनी म्हज्या आनी तुज्या कुडीक बरेंपण मेळटा, बरी भलायकी, बरेंपण आमच्या जिवितांत, आमच्या कुटुंबांत वालता. मोगाचें न्हू, तें देखून दोनी हात आमचे वयर उबारया. त्या सोमयाक आमी गावया आनी सांगया, तुजेर हांव पात येता सोमया, तुजेर हांव पात येता. म्हज्या जिविताच्या हर एका घडये, प्रत्येक जाण म्हज्या जिवितांत कश्टाची मोड आयिल्ल्या वेळार, दुखाची मोड आयिल्ल्या वेळार, निराशपणाची मोड आयिल्ल्या वेळार, समस्येची मोड आयिल्ल्या वेळार म्हज्या जिवितांत त्या कुर्साची सावळी येताना, ते कुरीस म्हज्या जिवितांत येताना सोमया तुजेर पात येता. सोमया तुजेर पात येता. तूं एकलो मात्र सोमया म्हज्या बगलेक आसो. त्या सोमयाक आमी सांगया मोगाचें न्हू, आनी भावार्थान पातयेनीन त्या सोमयाक ह्या घडी आमी आपडया. जशें त्या स्त्रियेन आपडलें त्याच पातयेनीन भावार्थान ह्या घडये ह्या सोमयाक आमी आपडया. मोगाच्या भावा आनी भयणी, आनी त्या देखून सोमयाक सांगया, सोमया तुजेर हांव पात येता. सोमया तुजेर हांव पात येता. कश्टांची मोड आयिल्ल्या वेळार हर एक घडी म्हज्या जिवितांत तुजेर हांव पात येता. तूं म्हजें बळ, म्हजी सकत म्हणून सोमयाक आमी गावया. मोगाचें न्हू, हांव पात येता जेजू मोगळा, तुजेर हांव पात येता जेजू मोगळा. कश्टांची मोडा मुझेर आयल्या वेळा, तुजेर हांव पात येता जेजू मोगळा. तूं म्हजो इश्ट मोगाचो, हर एक घरचें म्हाका पावसो. तुजे हांव पात येता जेजू मोगळा. तुजेर हांव पात येता जेजू मोगळा. कश्टांची मोडा मुझेर आयल्या वेळा, तुजेर हांव पात येता जेजू मोगळा. सगळां आमी निवी घालया. जर तर जेजूचेर आमी वात येता, जेजूचेर आमी विश्वास दवरता जाल्यार सक्कड आमची मागणी त्या सवा पातयेनी सोमयाच्या पांयांत आमी हाडया. आज हांगासर येताना जावं आमच्या घरांनी बसून ह्या आराधनान आमी भागीदार जातना, जावं परगांवांत आसून ह्या आराधनान भागीदार जातना जर तर सोमयाचेर पात येताय, सोमयाचेर विश्वास दवरताय, सर आमची त्या सवा मागणी सोमयाच्या पांयांत आमी हाडया. पयल्यान पयलें आमचें कुटुंबांतल्या सक्कड सान्यांक सोमयाच्या पांयांत आमी हाडया. आमच्या कुटुंबाक सोमयाक आमी समर्पण करया. कुटुंबाच्या हर एका सांद्या खातीर ह्या घडी आमी मागया. मोगाचें न्हू, जर कुटुंबांत बरी भलायकी ना, जर कुटुंबांत दुबळी गाय कश्ट आसा, जावं आमच्या कुटुंबांत समस्या आसात, कितेंय आसा, सगळें सोमयाच्या पांयांत आमी समर्पण करया. आमच्या कुटुंबा खातीर ह्या घडये विशेश तरान आमी मागया. भावार्थान सोमयाक आमी आपडुया आनी सोमया कडेन आमचें कुटुंब समर्पण करून आमच्या कुटुंबा खातीर आमी मागया. जावं आमी सिस्टर आमच्या कम्युनिटी खातीर आमी खंयसर जी येता त्या कम्युनिटीक सोमयाच्या पांयांत आमी समर्पण करया. त्या कम्युनिटीन वस्ती करच्या हर एकल्या खातीर आमी मागया, हर एकल्या खातीर आमी मागया. आमच्या कुटुंबांत आसच्या भुरग्या बळांक सोमयाच्या पांयांत आमी समर्पण करया. इस्कॉलाक ती वेतात ह्या दिसांनी 6th स्टँडर्डा उपरांतली भुरगीं, थोडी ल्हान भुरगीं आमची घरां आसात, ह्या सक्कड भुरग्यांक सोमयाच्या पांयांत आमी समर्पण करया. शिकाप कश्टांच्या ह्या दिसांनी जावं ह्या भुरग्यांनी सडीत गामान दिवन तांचें शिकाप बरें करूं, मुखल्या दिसांनी परिक्षेन बरें करूं, सोमी तांच्या मथेक उस्वाद दिवन दी, तांचें जिवीत नंदन करून दी. हर एक घडी ह्या भुरग्या बळांक सक्कड पिडेशिण्यांतले वायट विघ्नांतले राखून दी म्हणून समर्पण करया. ह्या भुरग्या बाळां खातीर आमी मागया. मोगाचें न्हू, कोणें आमचे लागीं मागोवंक सांगलां, कोणाक आमी मागता म्हणून बसयलां, प्रत्येक जाण आमच्या शालोम प्रेयर मिनिस्ट्री कडेन सबाज जाणांनी मागोवंक सांगलां. जी उडास येतात तांचे खातीर, तांची त्या सवां सक्कड सोमयाच्या पांयांत ह्या घडी आमी समर्पण करया. तांचे खातीर विशेश तरान ह्या घडी आमी सोमया कडेन आमी मागया.
सगळ्या संवसारा खातीर आमी मागया ही मारेकार पिडा वेगीच वचोन दी बरी भलायकी बरेपण सगळ्या संवसारा राज जावन दी म्हणून आमी मागया मोगाचे न्हू ह्या पिडेत हांव सुटका मेळच्या खातीर आमी मागया बरी भलायकी मेळच्या खातीर आमी मागया सगळ्या संवसारार शांती समाधान रास करच्या खातीर आमी मागया आमच्या भारत देशाक सुमयेच्या पांयां आमी समर्पण करया प्रजाप्रभुत्व आमचो देश जावन आसा विविध धर्माचे संस्कृतीचे पाळणे आमचो देश जावन आसा हर एका धर्माक हर एका धर्माच्या लोकांक हर एका जाती गातीच्या लोकांक ह्या देशांत फावो तो मान गौरव लभचे खातीर आमी मागया हर एकल्याचे हक्का ते राखून वचच्या खातीर आमी मागया मोगाचे न्हू प्रत्येक जावन रस्त्यार आसात आमचे रयत तांच्या हक्का खातीर झुजोन आसात सुमी तांची जतन करून दी सुमी तांची जतन करून दी तांकां बरी भलायकी बरेपण दिवन दी सुमी तांच्या बगलेक रावोन दी जे कितें त्या हक्का खातीर वावुरतात प्रतिभटन करनासात अधिकारार असल्यांची मनां उक्ती जावन दीत म्हणून आज आमी विशेष तरान सोमया कडेन आमी मागया मोगाच्यान तांचे खातीर आमी मागया प्रत्येक जण मुखल्या दिसांनी 5 राज्यांनी एलिसांव जावंक आसा बरे मुखेली हुद्दे नेवच्या खातीर बरे सरकार अस्तित्वाक येवच्या खातीर सुमी तांची मनां उज वाडोवन दी म्हूण आमी मागया आमच्या DSC खातीर आमच्या गोवळी बापां खातीर आमी मागया आमच्या सर याजकां खातीर धार्मीक भाव भयणी खातीर आमी मागया लायक भावार्थ्यां खातीर आमी मागया आमच्या DSC खातीर आमी मागया आमचो भावार्थ घर जावन दी प्रत्येक जण ह्या प्राजिता काळार आमी सगळ्यां सुमयाक लागीं सुमीची कृपा वालच्या खातीर आमी मागया आमचे परात आमी दोनी हात आमी वयर उबारया मोगाचे न्हू पवित्र आत्म्याक एक घडीभर आमी उलो मारया पवित्र आत्म्याची कृपा सकत आमच्या कुटुंबाचेर आमचेर आमी मागल्या हर एका सगळ्या संवसाराचेर आमच्या देशाचेर राज्याचेर आमच्या DSCचेर आमच्या समाजाचेर आमच्या बोवारी हर एका ते सुमयेची पवित्र आत्म्याची सकत सुमयेची कृपा पवित्र आत्म्या मारिपा ती वाळोवन दी म्हणून आमी ह्या घडी आमी मागया आमी मागली सकत ते सवा मागणी सुमयेच्या पांयां आमी समर्पण करया आणि पवित्र आत्म्या ओत अभिषेक कर म्हण या घडी विशेष तरान त्या पवित्र आत्म्याच्या सक्ते खातीर पवित्र आत्म्याच्या अभिषेकपणा खातीर या घडी आमी मागया मोगाचे पवित्र आत्मा सगळ्या संवसाराचे रूप बदलूंक शकता तर आमच्या कुटुंबाचे समाजाचे संवसाराचे रूप बदलून दी प्रत्येक जण ही मारेकार पेडा ती पयस सरोन दी नाच जावन दी बरी भलायकी बरेपण रास करच्या खातीर आमी मागया मोगाचे आतां आमी वयर घालया भवर्तान पातयेन आमी मागया पवित्र आत्म्याची कृपा पवित्र आत्म्याची सावळी सगळ्यांनी पडच्या खातीर या विशेष घडी आमी अभिषेक करच्या खातीर पवित्र आत्म्यान अभिषेक करच्या खातीर पवित्र करच्या खातीर या घडी आमी मागया मोगाचे मागया आमी मोगाचे तुझ्या सक्तीन तुझ्या कृपेन भरतो पवित्र आत्म्या तुझ्या सक्तीन तुझे कृपेन भरतो पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या देव तू आमचे आता पवित्र आत्म्या भरतो देण्यान आमकां तुझ्या मोगान तुझ्या शांतीन भरतो पवित्र आत्म्या आधार तुसो लाभोय आमकां जीव माया मोगा पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या देव तू आमचे आता Praise the Lord. 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 मोगाचनो या पवित्र साक्रामेंटांतल्या जेजूचे आशीर्वाद जोडूं तायस जावन आमी घेवया गीत येद्या व्हडा साक्रामेंतान येद्या व्हडा साक्रामेंता सोस्तांग नामान करुया पुर्विल्या त्या रूपा बोतला नव्यो रीती आदार्या सुलवणवेच्या उस्कत विषया बाबार्ताचे बर्थिव्या
जशे बापा तशेंच पुता उल्हासानी स्तुती जा पदवी महिमा ससना ससना एका स्थळ्यान हरसिता तुका दोगांयच्या स्पिरिता समसमी नावता प्रार्थुया येदवाविची सक्रामेंता घाल तुझ्या कष्ट सौगडा तुवें आमकां सोडलाय तुझे सुणेचो बळ सदांच आमचे ते आमी बगी सरको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या भोव पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दायन फावो कर तुझ्या काळज सारके आमचे काळीस पेल्याच्या मोगान दयाळेन आनी मनशापणान भरलेलें खन तूं जियेत आनी राज करताय ससनाच्या ससना आमेन.